Speaker sir, I support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 78, tourism. त्याच्या पयलीं हांव स्पीकर सर आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराचे तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी कितलेशेच आपल्या डिपार्टमेंटा थ्रू आमकां फेस्टिवल्स दिल्यात. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार रापणकाराचें फेस्त आनी सी फूड फेस्टिवल. आमी पळयता सी फूड फेस्टिवल सदांच पणजे जाताले आनी तितलोच क्रावड थंय येतालो. पूण ह्या फावट सी फूड फेस्टिवल एंटायर टुरिझम बेल्ट म्हणजे सगळे टुरिस्ट पार्टिसिपेट जाल्ले, आमचे लोकल पार्टिसिपेट जाले. तेतून आमी रापणकारांचे फेस्त म्हणजे इन्क्लूड केले आनी रापणकार एक्चुअल रापण कशी मारप आनी कशें नुस्तें धरप ते टुरिस्टांक आमी दाखयले. ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. आनी हेच्या फुडें रापणकाराचें फेस्त आमकां सेलिब्रेट करपाक दिवचें. तशेंच शिगमोत्सव फर्स्ट टायम मांद्र्यान शिगमोत्सव तेंच्यांनी दिला. 2 वर्सां आमी पर्सनली केल्लो. पूण ह्या फावट टुरिझम डिपार्टमेंटान जो रिस्पॉन्स पळयला म्हणजे कोस्टल बेल्टाक जेन्ना आमचे कल्चर आनी ट्रेडिशन आमी दाखयता तेन्ना एंटायर वर्ल्डाचे लोक येतात, टुरिस्ट येतात, ऑल डॉमेस्टीक टुरिस्ट येतात, ते पळोवपाक एक्सायटेड असतात. आनी शिगमोत्सव स्वता ते पार्टिसिपेट जाले आनी तेंच्यांनी पळयलो क्रावड कितलो, पांय दवरपाक जागो नासलो इतलो. ताका लागून तेंच्या आख्ख्या मांद्र्या मतदारसंघाच्या वतीन तेंचे धन्यवाद म्हणटात. तशेंच कार्निवल पयलीं पासून येत आहात, वर्साच्या वर्सा आमी अपग्रेड करीत आसात आनी ह्या फावट कार्निवलाक एंटायर स्टँड्स म्हणटा ते फॉरेनरांनी भरलेले. सो हे आमकां आनीक अपग्रेड करपाक जाय आनी आनीक तुमचे कडल्यान सपोर्टूय जाय टुरिझम डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर जाल्या उपरांत बऱ्या पैकी काम करपाक सुरवात केला. म्हणजे कितलो ते खंयचे फेसिलिटीज कोस्टल बेल्टार नात ते तेंच्यांनी सुरवात केले जेणे करून टुरिस्टांक इजी पडटले. फॉर एक्झाम्पल माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सींत तेंच्यांनी ऑलरेडी पार्किंग आनी चेंजिंग रूम टॉयलेटीचो हातीन प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. तशेंच रिक्वेस्ट करता तांकां केरिया गांवांत तुमचो ऑलरेडी हे हा फावंडेशन आसा, टेम्पररी टॉयलेट चेंजिंग रूम आसले ते ह्या सिजना पयलीं परमनंट करून दिवचे. आनी बाकीच्या जे बिचांचेर एनओसीज जाय ते हांव अवेलेबल करून तुमकां दिता. स्पीकर सर, थोडे गोश्टी हांव ते पॉयंट आउट करूंक सोदता जे टुरिस्टांक त्रास जाता. फर्स्ट थिंग, इल्लिगल टाउटिंग. इल्लिगल टाउटिंग चड जाता आनी जेणे करून आमचे लोकल्स आहात, लोकल बिझनेसमॅन आहात तांकां हे त्रास जाता. सो पॉयंट टू पॉयंट स्पेसिफीक हांव तुका सांगता, इन डिटेल एक्सप्लेन करना. स्पीकर सर, शेक आमी दितात आमच्या लोकल्सांक, टुरिझम डिपार्टमेंट शेक दिता तेन्ना तांकां आमी सगळे म्हणजे आमच्या मिनिस्टरान इजी वे केला तांकां सगळे परमिशन्स घेवपाक. पूण म्हाका दिसता टुरिझम डिपार्टमेंटान सगळी जबाबदारी घेवची आनी तांकां शेक दिवचे. फॉर एक्झाम्पल तुमी दितात शेक दितात, तेंचो बिझनस स्टार्ट जाता डिसेंबर जानेवारीन मदींच पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता आनी तेंची चूक ना, ते खंय ना खंय आपल्या कायद्या प्रमाणे एक्ट करता. पूण तुमी जर ते सगळे करून तांकां दिशात तांकां बिझनस करपाक इजी पडटले. स्पीकर सर, दुसरें त्या दिसा 0,000 मेन्शन केल्ले स्टील फूड ब्रिज जुनसवाडा आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरानूय सांगलें की सिजना पयलीं हे करून दिता म्हणून. ताका लागून धन्यवाद तेंचे. इम्पॉर्टंट हरमला स्वीट लेक आहा, सगळो अख्खो संवसार जाणा जो गोंयान येता तो स्वीट लेक म्हणजे कितें तें. आनी आयज तो स्वीट लेक आमकां डिवेलॉप करपाची गरज आहा. आयज थंय वयशीत जाल्यार म्हणजे थंयसर तुजे ट्युरिस्ट पुलिसूय पावनात आनी तुजे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे थंयसर लोक पावनात. कित्याक थंयसर तुका हाय टायडाचेर क्रॉस करपाक मेळना. ते कितें तरी फेसिलिटीज करचे आनी थंयसर तुवें कंपल्सरी थंयसर तुजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर अपॉयंट करूंक जाय, नाल्यार ट्युरिस्ट पुलीस तरी. कित्याक थंय थोडे इल्लिगल एक्टिविटीज जातात आनी थोडे टुरिस्ट कितें करतात, बियरी बीन घेतात आनी बॉटली त्या लेकान उडयतात. सो लेक तो पयलीं डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा. हांव जाणा डिसिल्टिंग तुजें काम न्हू WRDचें, पूण तुवें टायप WRD कडेन कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडल्यान डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा. थोड्यांनी वयर हट्स बांदल्यात, हट्सांतल्यान सेवरेजीचें उदीक थंय सोडलां. सो थंय परत आमचे स्वीट लेक आहा ते पॉल्युटेड लेक जातले. सो तेचेर मातशें लक्ष दिवचें आनी एक बारीकसो टुरिझम स्पॉट जातलो तो. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार आतां दिलाला मॅडमीन म्हटलां की सुणे आख्ख्या कोस्टल बेल्टाक आहा. हांव स्वता एक दीस ते गेल्लो तेन्ना प्रत्येक बिचाचे म्हणजे मोरजे बिचार 100च्या वयर सुणे आहात. परत तूं हरमला वयशीत 100च्या वयर आहा. म्हणजे ट्युरिस्ट रोड आमी लोकल्स वचपाक भियातात. तुका एनिमल हजबंड्री कडेन टायप करून ते कशा भशेन तांकां क्लियर करपाक जाय. सो स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार टुरिस्ट पुलीस हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें, टुरिस्ट पुलीस तुजे थंयसर एंटायर म्हाज्या कोस्टल बेल्टाक 4 आसात, एक PSI आहा. हे स्टाफ पुलीस वाडोवपाची गरज आहा. आनी स्पेशली
दिसाचे आमकां काय प्रॉब्लेम जायना, दिसाचे आमचे शेतकार भाव आहात वा लोकल्स आहात ते आमचे बीच प्रोटेक्ट करू शकतात. आमकां जाय ते रातचे पेट्रोलिंग टुरिस्ट पुलिसांनी कंपल्सरी करपाक जाय, कित्याक इलिगल एक्टिविटीज आहात ते रातचे जाता. सो हे टुरिस्ट पुलीस 24 hours तुका घालचे पडटले. तेका लागून तूं आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलोवचें पडटलें. सो स्पीकर सर, टुरिजमाचे लास्ट म्हटल्यार आयज आमकां टुरिजम वाडोवपाची गरज आहा आनी सदांच आमी खूब जाण उलयले की क्वॉलिटी टुरिस्ट जाय. आतां क्वॉलिटी टुरिस्ट कशे हाडटले ते विशयाचेर पयलीं विचार करपाक जाय. हांवें ते दिसा प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन मांडले, पूण म्हाका तो सिव्हिल एव्हिएशनाक लागला टुरिजमाक लागता म्हटलं. सो आयज चान्स मेळ्ळा, सो टुरिजमाकूच सांगता हांव क्वॉलिटी टुरिस्ट हाडपाक कितें करपाक जाय ते. स्पीकर सर, हांवें ते दिसा म्हटलें ले ओवर आनी ट्रान्झीट हब हे करपाक जाय. आतां हे करतलो जाल्यार तुजी एकट्याचें काम न्हू, हे टुरिजम डिपार्टमेंटाचें काम न्हू, आनी एकटो तूं डिपार्टमेंट करूंक शकना. तुका आमच्या चीफ मिनिस्टराची हेल्प घेवचीच पडटली, सेंट्रल मिनिस्ट्रीची हेल्प घेवची पडटली आनी हे ले ओवर आनी टुरिस्ट ट्रान्झीट हब करपाक जाय. आतां हे ट्रान्झीट हब म्हणल्यार कितें? स्पीकर सर, आमी पळयतात की भायर गेले आमी जाल्यार ले ओवर आनी ट्रान्झीट हब दुबय, दोहा, सिंगापूर, इस्तांबूल हांगासर हे ले ओवर डेस्टिनेशन्स आहात. आनी ले ओवर डेस्टिनेशन जर ते देश करू शकतात जाल्यार आमी करू शकता. कित्याक हांव प्राउड फील करता की आमच्या धाकट्याशा गोंयांत 2 एअरपोर्ट आहात, एक मोपा एअरपोर्ट, एक दाबोळी एअरपोर्ट. आनी मोपा एअरपोर्ट 90 लाख स्क्वेअर मिटराची एरिया एक्वायर केल्या आनी 100% गॅरंटी आहा की ले ओवर आनी ट्रान्झीट हब हे जावं शकता थंयसर. आनी तेका लागून आमी आतां प्लॅन करचे पडटले. आनी ते करता आसतना जर हे दोहा आनी सिंगापूर जर करू शकता जाल्यार आमी कित्याक करूं शकना, गोंया कित्याक जावंक शकना सिंगापूर आनी दुबय? ह्यो एक प्रश्न येता. तेका लागून म्हाका दिसता आमकां हब एंड स्पोक मॉडल करची गरज आहा आनी तेका लागून प्लॅनिंग करूंक जाय आमी ट्रान्झीट आनी ले ओवर डेस्टिनेशनाक. स्पीकर सर, 6 पॉयंट हांव आमच्या मंत्र्याक पॉयंट आउट करून दाखोवंक सोदता. एक आमकां पार्टनरशीप विथ एअरलायन्स हे करची पडटली. आता पार्टनरशीप विथ एअरलायन्स कशी करतले? जे फ्लायट ऑपरेट जातात साऊथ ईस्ट एशिया, युरोपाक, मिडल इस्टाक, हे जे ऑपरेट जातात, फॉर एक्झाम्पल तुका एमिरेट्स जावं, कटार एअरवेज, लुफ्तांजा, सिंगापूर एअरलायन्स, हे जे थंय ऑपरेट जातात ते आमकां हांगासर ऑपरेशनल करपाक जाय आनी हांगासर आमी हाडपाची गरज आहा तेंकां. हे जर फ्लायट येत जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या क्वॉलिटीचे टुरिस्ट येतले आनी बऱ्या क्वॉलिटीचे टुरिस्ट येयल्यार आमच्या गोंयचें नांवूय आमच्या वयर मेरेन आख्या देशा मेरेन पावतले, आमच्या वर्ल्डा मेरेन पावतले. स्पीकर सर, हे करूंक जाय जाल्यार हेंचे कडेन हे एअरलायन्सा कडेन आमकां टाय अप करपाची गरज आहा. ते कशें करप ते तुवें लायन अप करून चीफ मिनिस्टर उलोवचें पडटलें. ते सेकंड पॉयंट, ट्रान्झीट विजा रिफॉर्म्स. सो स्पीकर सर, ई विजा करपाक जाय आमकां. ई विजा व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जर हे करतलो जाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हेंचे कडेन बसोन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हे ई विजा करपाक जाय. कित्याक ई विजा केले जाल्यार हांगासर जे ले ओवर नाल्यार ट्रान्झीट हब करता जाल्यार 24 hours 72 hours जो टुरिस्ट हांगा रावतलो तेका आमी ई विजा गोंयान भितर सरफाक करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, दुसरो थर्ड पॉयंट, क्युरेटेड ट्रान्झीट टुरिझम पॅकेज म्हणजे कितें? म्हणजे शॉर्ट टूर्स. जर हांगासर 72 hours जर कोण टुरिस्ट रावता, म्हणजे ट्रॅव्हलर रावता जाल्यार तेका आमी बऱ्या पैकी हांगासर शॉर्ट स्टे आनी रावपाक फॅसिलिटीज हांगासर दिवची गरज आहा. तेका शॉर्ट टूर्स तेंकां करपाची गरज आहा. आनी हे करतलो जाल्यार एअरलायन्साच्या आयटनरीचेर तेंकां घालचें पडटलें. म्हणजे एअरलायन्सा तिकीट बूक करता तेचेरूच हे शॉर्ट टूर्स तेंचे थंयसर तेंकां हे करचें पडटलें, पॅकेज दिवची पडटली. स्पीकर सर, फोर्थ, वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर एअरपोर्ट आमकां करपाची गरज आहा. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर केले जाल्यारूच हांगासर टुरिस्ट आनी बरे बरे व्हडले व्हडले एअरलायन्स एट्रॅक्ट जातले. स्पीकर सर, हेतून इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार ट्रान्झीट हॉटेल्स, अपग्रेडेड इमिग्रेशन काउंटर्स, सेल्फ चेक किओस, कम्फर्टेबल लाऊंज, ड्युटी फ्री हे आमकां करचे पडटले. हे चवथो पॉयंट म्हाजो. स्पीकर सर, फिफ्थ पॉयंट, सिमलस कनेक्टिविटी टू टुरिझम झोन. स्पीकर सर, हे जर कनेक्टिविटी करतले जाल्यार हे करता आसतना आमकां रस्ते जावं ट्रान्सपोर्टेशन जावं हे इजी करचे पडटले. कित्याक 72 hours जर खंयचो टुरिस्ट हांगा रावतलो ले ओवराचेर जाल्यार तेका कनेक्टिविटी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तेका
ओल्ड गोवा वयचे पडले जाल्यार ताका कसले डिफिकल्टीज त्रास जावंक जाय एक तर शटल सर्वीस नाल्यार तुज्या डिपार्टमेंटात तुझे जीटीडीसीचे काउंटर आहा ते टॅक्सी काउंटराक लायन अप करू शकता सो जेणे करून टुरिस्टांक त्रास जावचो ना आनी सगळे म्हणजे कोस्टल बेल्ट जावं खंयच्या वचपाक जाय किंवा आनी खंय वचपाक जाय हांगासर जाल्यार ओल्ड गोवा वचोंक जाय जाल्यार ते करू शकता 6th पॉयंट ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर टुरिझम मिनिस्टर आयकपाचें इंटरेस्ट ना दिसता 6th पॉइंट इन्सेंटिव्स फॉर एअरलायन्स सो स्पीकर सर जर आमी एअरलायन्साक येदे व्हडले एअरलायन्स जर हांगासर हाडटा जाल्यार तांकां आमी जॉयंट मार्केटिंग तेंच्या वांगडा करचे वांगडा जॉयंट मार्केटिंग कॅम्पेनिंग करचें पडटलें तुज्या डिपार्टमेंटान तेंच्या वांगडा आनी ते करतलो जाल्यार तुका तांकां लँडींग फीज म्हणजे सिव्हिल एव्हिएशन येयलो हांगासर लँडींग फीज पार्किंग फीज हे तुका पसंत करचे पडटले ते चीफ मिनिस्टर पसंत करचे नाल्यार जावपाक ना हे लँडींग फीज पार्किंग फीज हे एअरलायन्साक तुमी कमी करून दिवचे पडटले जेणे करून तांकां थंयसर बिझनस म्हणजे ट्रान्झिट हब जावं शकता सो स्पीकर सर हे सांगता आसतना इतलें डिमांड नंबर 78चेर हांव इतलेंच उलोवंक सोदतालो की हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंया म्हणटा ते रिवायव परत जातले आनी बऱ्या क्वॉलिटीचे टुरिस्ट परत येतले सो हेचेर मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हेचेर काम करचें स्पीकर सर डिमांड नंबर 82 IT EMC तुवें स्पीकर सर कितली वर्सां जाली तो प्रोजेक्ट सुरवात केला पूण थंय शिरकोन उरला पूण जेन्ना IT मिनिस्टर आमचो चार्ज घेतला ते पासून ते फुडें सरला आयज थंय स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक रेडी जाल्लो आहा बारीकशें कितें 2% कितें उरला काम ते बेगिनात बेगीन असेंब्लीजान इनॉग्रेट करया लास्ट टायम LAQ मागलेले तेचेर तुवें सांगलेले 1800 जॉब्स क्रिएट जातले म्हणून थंयसर 3 कंपनीज येतात ऑलरेडी तेंच्यानी कामूय कंप्लिशनाक येयला सो बेगीन आपल्या स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉकाचे तूं 300ची बॅच म्हणून सांगला 300ची बॅच 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग तांकां आयज जर स्टार्ट केले जर 6 म्हयने जर ते इंडस्ट्री स्टार्ट जाता जाल्यार त्या भुरग्यांक आमकां 1800 भुरग्यांक थंयसर जॉब क्रिएट जातले आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ती जागा म्हणजे शेतकरी थंयसर पीक पाणी काडटले तेंची जागा गेल्या आनी ते रावले केन्ना भुरग्यांक आमचे जॉब मेळटले दुसरें तुवें प्रॉमिस केला की थंयसर बाकीचे फेसिलिटीज आहा कॅन्टीन जावं अदर एक्टिविटीज ते थंयसर लोकल्सांक दितलो म्हणून ते लक्षांत धरचे आनी ह्यो बेगिनात बेगीन EMC प्रोजेक्ट आहा तो बेगिनात बेगीन कमेन्स करचो रस्त्याचे कनेक्टिविटी आहा रोड कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी जाला टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आहा तो बेगिनात बेगीन जातलो आनी म्हाका खात्री आहा हे 2 ते 3 म्हयन्या भितर ह्यो प्रोजेक्ट तूं स्टार्ट करतलो थँक्यू स्पीकर तुम्ही पळयतात GNH